Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the general public with regards to the future of the GBBN, Goa Broadband Network in the state of Goa. Speaker, sir, 2019 काम सोपिल्लें. आता वर्साक 20 कोटी रुपया दिता विदाउट टेंडर. गेले 4 वर्सान 82 crores तांकां दिल्ले आहा. हो शाहजहान मॉडेल IT डिपार्टमेंट यूज करता. आनी म्हाका दिसता UTL कडेन कितें तरी सेटिंग आहा. सेटिंग. स्पीकर सर हांव सेटिंग म्हणून जाणा जावन म्हणटा कित्याक हाजेर आमी क्वेश्चन विचारल्या उलयलां ताजेर कांयच जावना. चीफ मिनिस्टरान आपल्या बजेटान भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो म्हणून सांगिल्लो. भारत नेट खंय गेलो आनी हे 82 crores विदाउट टेंडर ताका दीत कशें आहा तुमी. म्हाका स्पीकर सर हाजेर इन्क्वायरी जाय. जर कांय जायना जाल्यार आय विल हॅव टू मूव द हायकोर्ट ऑन दीस. स्पीकर सर, फियर एंड एंग्जायटी येवपाची कांयच गरज ना. 2009 स्वान प्रोजेक्टाच्या अंडर बू बेजीस म्हणजे आमी ओनरशीप नासतना तेन्ना एग्रीमेंट सायन जालो UTL बरोबर 10 वर्सां खातीर. 2019 जेन्ना एक्झिट मॅनेजमेंट आशिल्ले वी हॅड 4 ऑप्शन्स गिवन आनी हो 4 ऑप्शन्स घेता आसतना एक आशिल्लो टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 years और रीलुक एट इट. फायबर आउटडेटेड जाल्लो. मागीर 2020 डिसिजन जालें की वी वील गो फॉर अ न्यू ओवरऑल न्यू प्रोसेस एज अ न्यू टेंडर एंड न्यू फायबर म्हणून. आता स्पीकर सर तेन्ना भारतनेट 2.0 म्हणून आयलो आनी भारतनेट 2.0 अंडर लोन आमकां 50 कोटीचो सेंटरान आमकां दिलो. ना आय हॅव टू गेट ताणें सिरियस एलिगेशन घाला. सिरियस एलिगेशन घाला. आय हॅव टू रिप्लाय. 50 crores ताणें दिल्लो आसा. ताज्या खातीर 2019 स्पीकर सर जेन्ना हो सरकार आयलो अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर वी वेंट विथ अ प्रपोजल की ऑन अ PPP मॉड्यूल वी वील एन्श्युअर दॅट वन प्रोग्राम वेर OPEX आणि कॅपेक्स कित्याक शेवटी स्पीकर सर फायबराचो कॉस्ट आमी घालतले आनी पूर्ण तरेन आमी पळयतले आनी मॉनिटायज करूंक पावना जाल्यार योग्य दिशेन फुडें वचची ना. कित्याक वी आर गोईंग फ्रॉम 3G 4G आनी आज मात 5G पावल्या. जेन्ना वी नीड टू अपग्रेड एंड ऑल्सो लुक एट अदर ISP प्रोवायडर्स टू मॉनिटायज वी निडेड टू लुक एट अ PPP मॉडेल. सो आमी PPP मॉडेलाचेर आमी घेतले जे सरकार कमी घालतलो आनी तो पार्टनर येवन चड घालतलो आनी ही वील रन द होल थिंग एंड पे मनी टू द कॉर्पोरेशन. दिस इज हाऊ वी डिसायडेड. इन द मीन टायम स्पीकर सर भारतनेट 3.0 आयली आनी भारतनेट 3.0च्या अनुसार सेंटर सेड दॅट वी वील मोस्टली डिप्लॉय BSNL एंड एन्श्युअर दॅट एवरीथिंग इज टेकन केअर ऑफ एंड दे वील इन्वेस्ट द मनी. आता हे हातून स्पीकर सर ह्या 2 महिन्या भितर मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी वील टेक अ कॉन्शियस कॉल कित्याक आता इलेक्शन्स लागीं आयिल्ले आसा. समज आमी फुडें आमी इन्वेस्ट करपा जाय काय PPP करपा जाय काय सेंटर भायल्या भायर आमकां घालून दिता जाल्यार आमकां पयशे घालपाची गरज ना. तातूंत स्पीकर सर जे एक्सटेंशन एग्रीमेंटान ना ताणें सिरियस घाला. एग्रीमेंट ताणें म्हणला स्पीकर सर ताणें म्हणला सेटिंग लेट हिम प्रूव दॅट सेटिंग इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एंड ही डिड नॉट गो टू हायकोर्ट. He did not go to High Court. We are here in the House. Assembly also, the well also is one pillar of democracy. We can talk over here. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर UTLाक जी 4 वर्सां आमी पे करता एक्सटेंशन म्हणून आमकांय दिसता की वी आर नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव टू कप दीस. ताज्या खातीर UTLाक आपोवन तांकां रिनेगोशिएट करून वी आर रियली टॉकिंग टू देम टू सी वेदर दे कॅन रिनेगोशिएट कम डावन. खुबशे जे आयटम्स आसा जे 10 वर्सां गेल्ले आसा तेच तुमी परत घालूंक शकता त्याच कॉस्टान. हे नेगोशिएशन सध्या चालू आसा टिल द टायम वी कम विथ द होल फायबर फॉर गोवा एज अ हर घर फायबर प्रोजेक्ट. सो फियर एंड एंग्जायटी जावपाची गरज ना आनी ती भाशणान सेटिंग म्हणप एकूच मिनिट स्पीकर सर ताणे मंत्री ड्रॉप जावचे पयलीं तुवेंच बरयलेलें आहा कॅबिनेटान एप्रुवल दिवचें म्हणून. आपूण करना म्हणून तूं वतकर तुजेर घालना हांवें पूण यू आर पार्ट ऑफ द कॅबिनेट आन्सरेबल. मागीर विदाउट कॅबिनेट एप्रुवल कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केला.